म्हाका दिसता गोंयान आमी सदांच खूब फावटी म्हणटात की कचरो कसो सांबाळटा किंवा येदो व्हडलो जेन्ना आमी लेवलाचेर कचरो सांबाळप जाता हो प्रोसेस केदो लांब आसता हे सगळे टायम टू टायम तुमच्या मुखार येताच. बट आनी एक गोश्ट म्हाका दिसता की खूब प्रावड करपा सारकी आसा. कारण प्रावड म्हणटा कारण ह्यो गजाली जावपाक जाय, फक्त आमी उलयतात पूण त्यो प्रत्यक्ष रुपान जेन्ना जाता पळय तेन्ना खूब बरें दिसता की खंय ना खंय तरी आमी बरे वाटचालीचेर आसा. कचऱ्या पासून आमी पावर निर्माण करपाक शकता, इलेक्ट्रिसिटी निर्माण करपाक शकता. हे आमी आयकतात, आमी उलयतात, हे करपाक जाय, ते करपाक जाय. बट एक खऱ्यानीच बरी गोश्ट आसा की वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट जो आसा, डिपार्टमेंट जे आसा वेस्ट मॅनेजमेंट, तांच्यांनी हो प्रोसेस ऑलरेडी सुरू केल्लो आसा आनी ते जेन्ना कळ्ळें तेन्ना हाजी प्रक्रिया कितें आसा आनी कशा रितीन हे सगळें जाता तें पळोवपा खातीर आमी खुद सद्या सालिगांव जो गोंयचो सगळ्यान व्हडलो वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट आसा, नॉर्थ गोंयान हांगासरले सगळे जे कचरो सांबाळप जाता थंय आयल्या. आनी एक बातमी अशी आसा की डेली 25 वॅटची ते वीज निर्मिती करता हांगासर कचऱ्या पासून. ते एक्झॅक्टली कशी जाता हे जाणा घेवपा खातीर आमी हांगासर आयला. आमच्या बरोबर शौकन तेली आसा. वेलकम टू द शो सगळ्यान पयलीं एंड थँक्यू तुमी आमकां हे एक चान्स दिला ते पळोवपाक शिकपा खातीर ह्यो सगळ्यो गोश्टी. शौकन सगळ्यान पयलीं ही बातमी जेन्ना आयकली तेन्ना हांवूय क्युरियस आशिल्लो की कशा रितीन करता. आणि 2-3 आनीक क्वेश्चन आशिल्ले की हे जे इतल्या लेवलाचेर जाता ते वाडोवपाक शकता काय की कशें जातले फुडें हाच्या बद्दल. सो सगळ्यान पयलीं कशी कितें येस कॉंग्रॅच्युलेशन तुमकां सगळ्यांक कारण तुमी ज्या तरेन हो कचरो सगळो जाण सॅग्रिगेट करता किंवा जो ट्रीट करता ताज्या खातीर बिकॉज ही खूब मोठी समस्या आसा गोंयची आनी ही आनिकूय मोठी जायत चल्लेली आसा. ताजेर तुमी नियंत्रण करता त्या खातीर थँक्यू पयलीं सगळ्यान पयलीं. एंड जी वीज निर्मिती आसा ताजे बद्दल थोडें कितें सांग म्हाका. आमी आतां जी वीज निर्मिती म्हणटा ती कचरो आमकां सगळ्यांक खबर आसतलो. स्वच्छ भारत अभियानान एक कोर मॅसेज आशिल्लो सॅग्रिगेशन, वोलो कचरो सुको कचरो सेपरेट करप. सो तो सेपरेट करपाचो हेतू आशिल्लो की जेन्ना कचरो सेपरेट जाता सो तेची कितें तरी फुडें यूज करपाक इजी जाता. सो हातून आमी ड्राय वेस्ट आनी जो वेट वेस्ट आसा सो जो वोलो कचरो जे फ्रॅक्शन आसा तातूंतसून आमी वीज निर्मिती करता. एक सिंपल प्रोसेस जर सांगपाक गेले जाल्यार जो जेवण कितें उरलेलें जेवण जे ओलो कचरो जो म्हणटा आमी तो आमच्या प्लांटान येता. सो तेन्ना फर्स्ट आमी ते कचऱ्याची एक स्लरी टायप तयार करता आमच्या मशिन्सांसून घालून आनी तातूंचो एक पल्प येता. स्लरी म्हणजे ग्राइंड करतात. ग्राइंड करता आमी चलता चलता सगळ्यो गजाली करूया. सो ग्राइंड करपाचो प्रोसेस कसो आसता कारण ह्या लेवलाचेर तुमकां खुबशे वेट कचरो हांगासर येता आसतलो. तो ग्राइंड करपाचो प्रोसेस कितें आसा. सो आमचे हांगा वेट वेस्ट शेड आसा तातूंत आमचे 3 बंकर आसात. सो प्रत्येक बंकर एनक्लोज हे आसता शटर बेस हे आसता. सो तातूंत पंचायतीचे गाडयो येता ते वेट वेस्ट तेंचो जो आसा तो अनलोड करता. सो तातूंत आमचो तो आमी फूल एक मिक्स करता. एक स्क्रूज आसा आमचे तो फूल एक होमोजनायज करता कितें आसा ते आनी ते एक मशिनान फीट जाता ताका आमी हॅमर मिल म्हणटा. अच्छा. सो हॅमर मिल एक सिंपल मशीन तातूंत शाफ्ट आसता आनी ताचेर हॅमर्स असतात आनी ते भायर एक मॅश आसता. सो तातूंतसून जेन्ना कचरो आमी धाडटा सो तो एक ग्राइंडर म्हणूं शकता तुमी आसा. सो तातूंत फूल वेस्ट आसा तो बारीक जाता आनी तेचे जे उदक कशें स्लरी आसता ती त्या जाळयेसून भायर सरता आनी जे फायबर्स आसता आमचे समज पील्स आसतले वेजिटेबल पील्स आसतले कितें फायबर्स जे आसा ते फायबर्स भितून उरता. जे स्लरी आसा ती सेपरेट जाता. ती स्लरी मागीर फुडें आमी तेचे ग्रीट बीन कितें आसा ते रिमूव करून बायोडायजेशनाक धाडटा. ओके. सो बायोडायजेशन जाल्या उपरांत म्हणजे कितें आसता प्रोसेस तो कारण एक्झॅक्टली वीज निर्मिती कशी जाता हो एक प्रोसेस जर विचारपाचो जालो जाल्यार तो कसो जातलो. सो जेन्ना ती स्लरी आमकां मेळटा सगळे तितूंतले कंटॅमिनेशन काडून सो ते आमी एक आमच्या बायोडायजेस्टरान घालता. सो आमचे हांगा जे सालिगांव आसा ते आमचे थर्मोफिलीक बायोडायजेस्टर एनारोबीक म्हणजे विथआउट एनी ऑक्सिजन. सो एनारोबीक बॅक्टेरिया आसा एंड थर्मोफिलीक म्हणजे अबाव द नॉर्मल रूम टेम्परेचर. सो आमी 55 डिग्रीचेर ते इंटरनल जो आमचो सेटअप आसा बायोडायजेस्टराचो तो मेंटेन करता आनी तातूंत जी बॅक्टेरिया आसा ती फूल स्लरी आसा ती ब्रेक डावन करता आनी तातूंतसून आमकां बायोगॅस म्हणून येता. सो बायोगॅसान आमकां जो इम्पॉर्टंट कंपोनंट आसा तो मिथेन आसा. सो मिथेन आमी बर्न करून तेका एज अ फ्यूल म्हणून यूज करूं शकता. सो मिथेन आनी तितून CO2 आसता आनी ट्रेस गॅसीज आसता. सो आमी जे गॅसीज आसा तितून इम्प्युरिटीज आसा ते पयलीं क्लियर करता आनी मागीर ती बायोगॅस आसा ती आमच्या गॅस इंजिन्सान घालता आनी थंयच्यान आमची इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जाता.
म्हाका दिसता हे खूब इंट्रस्टींग प्रोसेस आसा तो पळोवपाची उमेद तर म्हाका आसाच आमी प्रत्यक्षात तो पळोवया कसो कितें जाता तो बट एक गोश्ट सगळ्यान म्हाका खरेंच बरें दिसता आमी अशा जाग्याचेर आसा जंय तुमी वेस्ट ट्रिटमेंट जो आसा तो करता म्हणजे आमचे गोंयचो इतलो जो कचरो आहा तो ट्रिटमेंट करपाचो प्रयत्न करता आनी ही जागा जर पळयत जाल्यार हांगासर कोण म्हणचो ना की वेस्ट ट्रिटमेंट जाता इतली सुंदर जागा आसा हांगासर ओके काय थोड्या प्रमाणान कारण आमी खुबशे फावटी म्हळा की आमी खंयसर वता तेन्ना आमकां एक वास येता वेस्ट जे आसता थंयसर पूण हांगासर इतलो कचरो आसून सुद्दां काय थोड्या प्रमाणात हांगासर वास येता बट तुमी हांगासर आयले उपरांत एंटर जाताना तुमकां दिसतलें की तुमी अशा प्लांटाचेर येता अशें केन्ना दिसचें ना की वेस्ट मॅनेजमेंट करता त्या खातीर खरेंच खूब बरें दिसता हांगासर तुमी सगळें जे नीट दवरलेलें आसा ताच्या खातीर सो म्हाका एक सांग हो जो जेन्ना पावर तुमी निर्मीत करता न्ही वीज निर्मीत जाल्या उपरांत अरावंड कितलो करता दिसाक सो आमच्या कडेन 3 गॅस इंजिन्स आसात 2 600 किलोवॉट एक 172 किलोवॉट टोटल 1.3 मेगावॉटाची जनरेशन कॅपॅसिटीचे इंजिन्स आसात आमचे आमी ऑन अ डे एवरेज 28,000 ते 30,000 युनिट्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता तातूंतसून आमी 14 ते 15,000 ग्रिडाक एक्सपोर्ट करता बाकीची आसा ती आमचे प्लांट रन करपाक यूज जाता सो तुमी एक म्हणू शकता की हो प्लांट इलेक्ट्रिकली आमी सेल्फ सस्टेनिंग चलयता क्या बात आहे म्हाका दिसता ही सगळ्यान मोठी गजाल आसा कारण हे सगळे आमी स्वयंपूर्ण गोंयचे उलयता बट खऱ्या अर्थान हो प्लांट स्वयंपूर्ण आसा तो आपल्या खातीर स्वता खातीर वीज निर्मीत करता आनी येदो व्हडल्यो मशिनरीज तो स्वता आपल्या वीज निर्मितीचेरूच चलयता ताज्या भायर जो उरता तो ग्रीड म्हळ्यार सालिगांव ग्रिडाक हय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सो हे लागीं खंयसर आहा थंय तुमी हे करता सो अशें म्हणपाक शकता की तुमी थोड्या प्रमाणान वीज सालिगांवाक वीज सुद्दां तुमी प्रोवायड करता तुमकां एक जनरल जर कॅल्क्युलेशन दिलें जाल्यार आमच्या घराचे समज 400 ते 450 युनिट्स म्हयन्याक जर येता तशें जर घर आसा जाल्यार आमी पर मंथ 1000 घरां सस्टेन करूं शकता इतली वीज आमी एक्सपोर्ट करता ग्रिडाक क्या बात आहे म्हाका दिसता खूब मोठी गजाल आसा ही आनी तुवें जी गजाल सांगल्या न्ही ती म्हाका दिसता ल्हान ना म्हाका एक गोश्ट ताचेर विचारपाक जाय प्रत्येक पंचायत लेवलाचेर ही वीज निर्मिती जावपाक शकता प्रत्येक पंचायत लेवलाचेर करप मातशें डिफिकल्ट कित्याक जेन्ना ते तसले इंजिन्स घालप ते इंजिन्स मेंटेन करप ते रन करप इट्स अ व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड आनी स्किल्ड हे आसता सो वेस्ट मॅनेजमेंट प्रायमरी जे आसा ते पंचायत लेवलाचेर करूं शकता द फर्स्ट एस्पेक्ट इज सेग्रिगेशन जे प्रत्येक मनशान करपा जाय ते खंयच्या पंचायतीन करपा जायना ते खंयच्या गव्हर्मेंटान करपा जाय ते प्रत्येक जनरेटर आपल्या घरान जो कचरो जाता तो तेणी सेपरेट जर केलो जाल्यार मागीर ते पंचायत असो म्युनिसिपालिटी असो नाजाल्यार खंयची एजन्सी सुद्दां असो तांकां ते फूल हँडल करपाक तितलें इजी जाता जर तुमचो वेस्ट मिक्स येयलो जाल्यार असले प्लांट आणि कॉम्प्लेक्स जावं शकता आता आमकां सेग्रिगेटेड येता एक 80 to 90% सेग्रिगेटा म्हणून हो प्लांट इतलो कंटिन्युअसली चलोवंक पावला आमी बरोबर ना पूण हांवें कित्याक विचारलें कारण एक स्वप्न अशें पळोवपाक शकता काय तूं आतां म्हळें की पंचायत लेवलाचेर जावं शकना पूण तालुका लेवलाचेर तरी हय सो तालुका लेवल नाजाल्यार आमी ताका एक मॉडल म्हणटा दॅट इज क्लस्टर बेस्ड मॉडल सो एक ग्रूप ऑफ पंचायत ऑर ग्रूप ऑफ म्युनिसिपालिटीज एक आमी जिओग्राफीक लोकेशनाक क्लस्टर करप आनी ते क्लस्टराचो जर एकी कडेन केलो जाल्यार वी कॅन डेफिनेटली रेप्लिकेट दीस इवन हो जो प्लांट आसा तो सुद्दां एक क्लस्टर बेस्ड म्हणू शकता जितून मेजरली आमचे जे जितले नॉर्थ गोवा बीच बेल्टाचे आमचे जितले पंचायत आसा ताचे मेजॉरिटी ऑफ द वेस्ट हांगा येता वेट वेस्ट येता कित्याक तेंचें जनरेशन खूब आसा कित्याक ते खुबशे पॉप्युलेशन फ्लोटींग पॉप्युलेशन आसा ट्युरिजम जे आसा सो तेंचो जो वेस्ट आसा तो येता सो दीस इज ऑल्सो एक क्लस्टर बेस्ड मॉडलूय म्हणू शकता सो आयच्या दिसाक कितलो टन हांगासर ट्रीट करता सो आमची प्लांट आसा 250 + 20% सो मॅक्झिमम आमी 300 टन्स पर डे ट्रीट करू शकता 250 इज आवर बेसीक ऑपरेशन दीस आमी ऑन एन एवरेज 250 ते 260 ह्या हेचेर आमी हे करता इन पीक डिसेंबर आमी वी कॅन टच समवेअर अराउंड 280 to 90 ऑल्सो सो तितलो कचरो हांगासर ऑलरेडी येता तसो येता म्हाका दिसता एक गजाल जी खऱ्यांनीच खूब बरी दिसता की कचऱ्या पासून वीज निर्मीत आमी ताजेरूच फोकस करता कारण हो कॉन्सेप्ट गांवागांवांत पावपाची गरज आसा हो कॉन्सेप्ट प्रत्येकाक समजून घेवपाची गरज आसा जेन्ना आमी फक्त ह्यो गोश्टी उलयताले पूण आयज प्रत्यक्षान जेन्ना ते सांगता की आमी हांगासर निर्मीत करता आनी तें पळोवपा खातीर आमी हांगासर आयल्या आनी एक ही गजाल म्हाका खबर नाशिल्ली की तुमी 1000 घराक जितली वीज पावोवपाक शकता इतली पर डे तुमी निर्माण करता आणि ही खूप मोठी गजाल आसा ही क्रांतिकारी गजाल आसा एक्चुअली आणि गोंयाक आणि गोंय ल्हान एक स्टेट असल्या कारणान हाजो फायदो नक्की येणाऱ्या काळान जावपाक शकतलो ह्यो वाडोवपाक शकता आमी ट्रिटमेंट किंवा वीज निर्मिती आमी एक गॅस इंजिन घालून वाडोवंक शकता
कित्याक आमी जशी जशी गॅस एक्स्ट्रा आसा आमची एनीवेज आमची थोडी एक्स्ट्रा गॅस जाताच कित्याक आमी जशी डिझायन केल्ली त्याच्या पेक्षा चड आमी गॅस सद्या हे करता बिकॉज आमचो प्रोसेस खूब एफिशियंट जाल्लो आसा सो आमची एक थोडी एक्स्ट्रा गॅस जाता ती सद्या आमकां फ्लेअर करची पडटा बट डेफिनेटली वी कॅन एक्सप्लोर समथींग लायक सो हाजो श्रेय कोणाक दिवं शकता तूं कारण आय कॅन सी सम यंग मायंड्स जे हांगासर काम करता आणि म्हाका जरा दिसता की जे इंजिनियर्स आसा न्यू अपकमिंग इंजिनियर्स आसा किंवा जे इंजिनियरींग शिकल्या तांकां आउट ऑफ द बॉक्स विचार करपाची खूब उमेद आसता तांकां ते एक प्रोसेस आसता तांचो की आउट ऑफ द बॉक्स विचार करपाचो सो हांगासर जे इंजिनियर्स आसा किंवा यंग मायंड्स आसा तांच्यांनी केल्ले आसा हे सो बेसिकली जर तुमी आमचे कॉर्पोरेशनाची एवरेज एम्प्लॉई एज पळयली जाल्यार ती हार्डली 31 to 32 आसतली इवन लेस देन सुद्धा असू शकता सो दॅट इज हाव वी हॅव वी हॅव वर्क फ्रॉम ग्राउंड लेवला पासून आम्ही सगळे इच अँड एवरी पंचायत विजीट करून बिकॉज पंचायत आमकां वेस्ट येता एक हो प्लांट तुम्ही म्हणू शकता एक फॅक्टरीन नॉर्मली फॅक्टरीन जे असता तितून रॉ मटेरियल आम्ही घेता आणि रॉ मटेरियलचे क्वालिटी कंट्रोल आमच्याकडे असता जर फॅक्टरीन पहिले जाल्यार जितले बरे रॉ मटेरियल तितलो बरो प्रोडक्ट पण हांगा कितें आसा रॉ मटेरियल तितले येना कित्याक वेस्ट आसा डेली चेंज जाता सो ते रॉ मटेरियलचेर तितलो कंट्रोल नासतना आमचो आउटपूट आमी कन्सिस्टंट दवरप हाज्या खातीर जो जितले एफर्ट्स आसा ते आमचे सगळे इंजिनियर्स आसात कंटिन्युअसली वर्क करून तेचेर आमी डेली कंटिन्युअस इम्प्रूवमेंट करून हो प्लांट चलयता म्हाका दिसता एक जेन्ना पॉलिटिशियन म्हणटा तेंची येस एक गायडन्स गरजेचें आसता ह्यो सगळ्यो गोश्टी तांचो एक सपोर्ट गरजेचो आसतात पूण हे सगळें करपाक ही सगळी आयडियाज निर्माण करपाक ती आयडियाज एका जाग्यार एका पेजीर हाडून ती प्रत्यक्षात ग्राउंड लेवलाचेर सुरू करपाक जे मायंड लागता न्ही आमी त्या मायंड्स जे आसा तांकां सल्यूट करता कारण हे खऱ्यांनीच तांकां तोखणाय करपा सारकी गोश्ट आसा आनी गोंया फुडें जगा फुडें हे सगळे फेसीस येवपाची गरज आसा कारण तांकां तितलीच उर्बा तांकां तितलोच श्रेय मेळपाची गरज आसा आनी हे जे तुमी पळयतात म्हाका सांग हे केन्नाच्यान सुरू केल्ले वीज निर्मितीचे हे आमी 2016 प्लांट चालू केल्लो तेन्ना तो 100 टन्स पर डे कॅपॅसिटीचो आशिल्लो मागीर 2021 आमी तो एक्सपांड करून 250 टन्स पर डे कॅपॅसिटीचेर केला तातूंत आमचो 150 वेट वेस्ट आसा 100 ड्राय वेस्ट आसा सो पावर जे जनरेशन आसा ते केन्ना सुरू केल्ले तुमी पावर जनरेट 2016 केल्ले आनी तेन्ना कितले हे करताले जनरेट करताले तेन्ना आमचे एक 12 ते 14 हजार युनिट्स आमी Okay. करताले तेन्ना वेट वेस्ट ची कॅपॅसिटी कमी आशिल्ली इंजिन्स धाकटे आशिल्ले जेन्ना आमी एक्सपांड केले तेन्ना 2 एक्स्ट्रा इंजिन्स घातले आमी 600 किलोवॉटाचे सो तेन्ना पासून आमची एक 28 ते 30 हजार आमी जनरेट करू शकता ऑन एन एवरेज सो सिंपल भाशेन सांगचें जाल्यार सद्या खातीर जे ट्रिटमेंट करतात जो वेट जो कचरो येता ताचे ते हांगासर ट्रिटमेंट करता ताचेर आनी ताज्या पासून जो पावर वीज निर्मिती करता ती अरावंड 1000 एका दिसाक 1000 घराक पावपा इतली वीज निर्मिती ते हांगासर करता सो आमी प्रत्यक्षात पळोवया कशें जाता सगळें तुमचो तो प्रोसेस आसा तो आमी ज्या प्लेसीर सद्या आसा तेजे जिओग्राफीचेर उलोवया कारण हे सालिगांव आनी सारके जे इंडस्ट्रियल इस्टेट आहा खूब भितर पडटा जागा कशी कितें चूज केल्ली जागो म्हणजे हो सालिगांव प्लॅटोचेर जो ही जागा जे प्लांट आसा तो आदी एक डंप साइट म्हणून आशिल्ली ओके तुम्ही ऐकला आसतले सोनसोडो साऊथ गोवा त्या टायपूच एक धाकटो एरिया आशिल्ली हांगा सगळे पंचायत येताले आणि हांगा डंप करून वयताले सो जेन्ना गव्हर्नमेंटान चिंतले की कितें तरी एक सोल्युशन करपाचें तेन्ना जागो आयडेंटिफाय करपाचो प्रोसेस जालो आणि गोवान न्यू ग्रीनफिल्ड लँड मेळप खूब बरोबर सो एक अशें डिसिजन जाल्लें त्या टायमार की जो आसा तो जागो आमी रिक्लेम करपाचो जो कचरो आसा तो फूल ट्रीट करपाचो जागो रिकवर करपाचो आणि त्याच जाग्याचेर प्लांट घालपाचो सो हांगासर एक 2-3 फ्लोराचे हांगासर हे आशिल्लो हय 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 2-3 फ्लोराचे हे आशिल्लो सो तेका आमी रेमिडिएशन म्हणून एक प्रोसेस आसा बायो रेमिडिएशन सो तातूंतसून तो कचरो आसता तो तेका मशिनरी थ्रू घालून सेपरेट करता प्लास्टीक सेपरेट जाता माती आसा ती सेपरेट जाता कंपोस्ट मेळटा ओके सो तो कंपोस्ट बी कितें आशिल्लो तो लेवल केलो आमी फूल तातून झाडां जाली हांगा ही झाडां सगळी आसा ती फक्त प्लांट येयल्या पासून आमी लायले हांगासर वाव इतलें जाला ते आफ्टर प्लांट आमी केला सो हे मेंटेन आतां म्हाका एक सांगात कचरो आयल्या उपरांत तुमकां उरता कचरो असो हांगासर ट्रीट करपाचो बीन अशें 4-5 दिसांक काय आमचो प्रोसेस जो कॅपॅसिटी आसा तो डे इन डे आउट सो बिफोर एंड ऑफ द डे सगळो कचरो सोंपा जाय कित्याक दुसरे दीस परतो न्यू कचरो येता सो वी कॅनॉट एक दीस सुद्दां असो ना इवन इन कोवीड ज्या दिसा कचरो आयचो फाल्यां उरलो एक दीस सुद्दां प्लांट अजून बंद केल्लो ना डे इन डे आउट जितलो वेस्ट येता तितलो ट्रीट जाता सो हे कसले ट्रिटमेंट प्लांट आसा हांगा सो हे एफ्लुएंट ट्रिटमेंट प्लांट हे उदक जे आमचे सगळे उरता न्ही ते येता STP
STP टायप ETP ही आमची वेट वेस्ट आहे जस्ट एक दाखयता हय हय बिकॉज हांगा सगळो कचरो अनलोड ते जाता अनलोड जाता ओके सो फर्स्ट हांगासरून ते उडयता हांगासर ओके मागीर तो सेग्रिगेट जाता तुमचे आनीक बाकीचे पार्टिकल आहा ते सो इतले सेग्रिगेशन आमकां येता कितें समजा कितें तुमी म्हणटा हे गुणे बिणे जर कितें आसा जाल्यार ते कशें सेग्रिगेट जाता ते आमचो ग्रीड चेंबर आसा सो तो बफर टँकान घालता थिंगा तो एक 2-2 वरां उरता ओके 2 वरां जे फातर बीन आसा ते सेटल जातले हेका कितें म्हणटा हे प्लांटाक हे वेट वेस्ट लायन अच्छा. तुका म्हणटालो ना हॅमर मीर अशें पळय भितून जाळी दिसता हय 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 सो तितून ती जाळी आसता वेस्ट भितून वयता ओके ते हॅमरान येता आनी तो जो ज्यूस आसा तो जाळयेनसून भायर सरता हां फायबर आसा ते भितून उरतले ज्यूस खाला वयतलो आनी बायोडायस हांगा येतलो ओके 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 सध्या ते हेका मेंटेनन्साक घेतला दिसता क्लीन करपाक क्लिक करपाक सो एवरी एक शिफ्टान 2दा ते कित्याक केन्ना कितें आसता प्लास्टीक बीन आसता ते हे स्टक जाता हय हांगासर मागीर सकयल येतात हय हातून आतां हांगा हे सेपरेशन जाता हे एक्चुली हांगासर प्लास्टीक आनी हे सेपरेट करता सेपरेट करपाक आनी एक गोश्ट जी विचारपाक जाय आशिल्ली म्हाका सांगा की आतां जी म्हळ्यार की हांगासर जो स्लरी आसा तो सेपरेट जाता आनी तो मागीर कंपोजार करता की तेच उरता पळय ताज्या मागीर परत तुमी फुडें प्रोसेस करता तुमी हय जे उरता ताका फायबर्स म्हणटा आमी ते फायबर्स आमी परते फुडें घालता एक मशिनान आनी एक स्क्रू प्रेस म्हणून आहा तातूंत आनी कितें उदक आसा जाल्यार ते सुद्दां सेपरेट जाता मागीर एक ड्राय फायबर टायप जाता ग्रास टायप म्हणू शकता मातशें वेट आसता ते आमी इन वेसल कंपोस्टर म्हणून आहा तितून घालता ते ड्राय जाले काय आमी ताका एक तर कंपोस्टान मिक्स करूं शकता ना जाल्यार ते RDF म्हणून आमी धाडूं शकता RDF म्हणजे एक सिमेंट प्लांटाक आमी हे धाडटा सो हांगासर आयिल्लो कचरो वेस्ट वचना वॉश वचन सो वेस्ट मॅनेजमेंट म्हणटा पूण तो वेस्टाचो तुमी मॅनेज करता प्रॉपर हय. जे कितें आसा ते सो म्हाका दिसता हो कॉन्सेप्ट समजून बरो घेयात की आमी वेस्ट मॅनेजमेंट म्हणटा कचरो आमी भायर उडयता पळय तो कचरो हांगासर आयल्या उपरांत ताज्या प्रत्येक गोश्टीक वीज करपाक सिमेंट करपाक किंवा आनीक बाकीच्यो गोश्टी करपाक वापरतात ताजो यूज जाता आनी हो ट्रीट करून परत एक फावट आमच्या ह्या समाजान खंय ना खंय तरी आमकां दिश्टी पडटा ही खूब बरी संकल्पना आसा आमी ह्या जे पावर ग्रीड तुमचो जो आहा तुमी तयार करता थंय या